नमस्कार योकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। बर्थडे सहित सगळ्यो पार्ट्यो बंद, लग्नाक मर्यादा, पार्ट्यांनी कोरोना पातळूंक लागल्या उपरांत जाग, प्लाझ्मा थेरपी खंय 8 दिसांत सुरू, मशीन ऑपरेटर धरून प्लाझ्मा बँके मेरेन तयारी। शेळ मेळावलेच्या एका गटाचो आयआयटीक विरोध, पत्रकार परिशद सुरू जावच्या आदींच पुलिसांनी उखल्ले, आदेशभर बसून सोडले, एक्शन घेतल्या पुलिसांनी कोविडाचे नेम गुटलायले। सरकारी यंत्रणेवेलो ताण उणे करूंक आयएमआचे पावल, खासगी दोतोर, वैजकी सेवा सामग्री पुरवणदार, लोकप्रतिनिधी, समाज वावुरप्यांक घेवन कोविड सेंटरांनी दुयेंतींचेर देखरेखीचो प्लान। अर्थीक गैरव्यवहारांच्या आरोपावेल्यान गांधी घराण्याच्या 3 ट्रस्टांची घर मंत्रालय करता ईडीचे खासा टीमी वरवीं चौकशी, समन्वयाक नेमली उचेली आंतर मंत्रालयीन समिती। आणि गोवा मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलांत कार्डियक वार्ड चालू, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन केलें उक्तावण, 20 खाटींचो वाड, सेमिनार हॉल, कन्सल्टन्सी खातीरूय दोतोरांक ऑफिसां। बर्थडे न्ही, कसल्योच पार्ट्यो करूंक मेळच्यो ना, घरात जावं भायर म्हणून मुख्यमंत्री आतां सांगता। घरच्या पार्ट्यांनी कोरोना पातळूंक लागला, आमदार, बीजेपी वाले, पुलीस पार्ट्यांनी सापडिल्ल्यान सरकाराचीच लज वाऱ्यार। मुख्यमंत्री म्हणटा लग्न 40-50 लोकां भितर, प्लाझ्मा थेरपी 8 दिसांत सुरू, मात ते सुरू करतले जाल्यार मशीन ऑपरेटिंग तज्ञ धरून प्लाझ्मा बँके मेरेन तयारी। प्लाझ्मा थेरपीची ट्रिटमेंट आमकां दिवपाक जाय आतां फुडें, ताजेर आमचें डिस्कशन आशिल्लें। हाज्या डिस्कशनांतल्यान आमी एक कन्क्लुजनाचेर आयल्या की आमी न्यू मशीन वी आर पर्चेसींग, अफेरोसिस मशीन वी आर पर्चेसींग। आमी ऑर्डर दिली, फुडल्या 3 दिसांच्या भितर आमकां अफेरोसिस मशीन मेळटा। बट फक्त अफेरोसिस मशीन घेवन जावचें ना, ताजेर वर्किंग करपा खातीर जी आमकां मॅनपावर लागता, एक म्हणजे द स्पेशल टेक्निशियन, द स्पेशल एमडी ट्रान्सफ्युजन स्पेशल डॉक्टर लागता, ताजोय आमकां ताकाय अपॉयंटमेंट जी आसा। आमी आज डिनाक आमी हें केलां, इन्स्ट्रक्शन दिलां की टेक्निशियन्स आनी आमकां स्पेशल डॉक्टर लागता, ताजी अपॉयंटमेंट ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर आमी घेवपाचें थारायलां। आनी हे सगळे प्रोसेस जो आसा एक फुडल्या 8 दिसांच्या भितर जाग्यार पडटलो। आनी विदीन दॅट आमी जी प्लाझ्मा थेरपी ट्रिटमेंट, स्पेशल ट्रिटमेंट जी आमच्या कोवीड पेशंटा खातीर दिवपाक जाय, ती आमकां खात्री आसा की विदीन 8 डेज, म्हणजे आमी म्हटलां फुडल्या सोमार मंगळार पर्यंत प्लाझ्मा थेरपी ट्रिटमेंट जेंकां ऑलमोस्ट म्हणजे वेंटिलेटराचेर केल्या जी चालू करची पडटा, ती ट्रिटमेंट जी आसा ती गोंयांतल्या कोवीड हॉस्पिटलांत चालू जाता। प्लाझ्मा बँक आमची जी एट प्रेझेंट गोवा मेडिकल कॉलेजीन ब्लड बँक आसा, थंयसरूच जेन्ना हो मशीन आमी सेपरेटली जेन्ना हाडून इन्स्टॉल केलो, तेन्ना इट इज पॉसिबल म्हणजे जवळपास 200 प्लाझ्मा पॅक्स ह्यो आमी ज्यो आसा त्यो रिजर्व करून दवरूंक शकता। आमकां अफेरोसिस मशीन्स हाडल्या उपरांत ताची टोटल कॅपेसिटी विच इज 4000, ओके, आमी 2000 पर्यंत आमी प्लाझ्मा पॅक आमी फ्रिजरान सेव करून दवरूंक शकता। इन फ्युचर वी कॅन यूज दॅट, आनी मागीर जरी स्पायक वाडलो आसत जाल्यार आमी ते वापरपाक शकता। घरातल्यो भायल्यो सगळ्यो पार्ट्यो खंय बंद। स्ट्रीट वॉर्निंग आमी पीआय ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिला की ताचे ज्यो पार्टी बिर्टी सगळ्यो त्यो बंद कर। घरातल्यो सगळ्यो कमी लोकांच्यो घरातल्यो भायल्यो वेडिंगसाठी कॅन्सल केलं वेडिंग फक्त 50 लोकांक घेवन। So it's like this. We know in our constituency that there's a birthday party. We have to coordinate with the PI or the deputy collector, give the information, and they will send their people. Yeah. सांतांद्र्याक कोरोनाच्यो 26 केशी। हे मोस्टली केसीस येयले आमचे टुलीप कंपनीक पळय आसले, हे भुरगे मांदूरचे, नेवराचे, हे टुलीप फार्मास्युटिकल्स वेन्ना ते थिंगा कामाक लागतात। मोस्टली गोवेल्ल्या, नेवरा, मांदूर हे कामाक पळय आनी फॅमिलीचे ताका लागले, एकल्याक लागले म्हणून काल तांकां टेस्ट केले, स्वॅब टेस्ट केले। एक नेवरा फॅमिलीन, नेवरा तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कामाक लागले भुरगो, एकलो हिंगा आहलो म्हणजे नेवरा कामाक, तांकां फॅमिली एक मात लागले। सेकेंड मांदूर दोंगरी, तांकांय लागले, ते टुलिपान आहले कामाक, तांकांय फॅमिलीक लागले। आतां ते पॉझिटिव्ह नियरली टोटल आमचे सांतांद्र मतदारसंघात 26 केसीस येयले। कोलवाळे सेंट्रल जेलीत जेल गार्ड म्हणून आशिल्लो वास्कोकार कोरोना दुयेंती। कांदोळे एका प्रायव्हेट हॉस्पिटलाचो अटेंडंट कोरोना दुयेंती।
फर्मागुडी कोविड सेंटरा खातीर जाल्ले मिटिंगेंत आपल्याक आपोवंक ना, थंयच्या सरपंचाकूय आपोवंक ना म्हूण सुदीन फुर्योज. थंय लोकांच्यो सॅब टेस्टी जाल्यो. फर्मागुडीची मिटींग जाली तांणी मुद्दाम म्हाका डावल्लो गेलो. कित्याक आमचे सरपंच आसपाक जाय आशिल्लो, ताकाय डावल्लो गेलो. कित्याक हें तांकां तुमी विचारा, हें बरोबर न्हय. कारण जर 3 आमदार थंय निमंत्रण दिता जाल्यार ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कोवीड सेंटर जाता, आय एम ऑलवेज फॉर एनी डेव्हलपमेंट इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी, ऑल्सो इन गोवा. आय हॅव नेवर रेज्ड एजिटेशन. इम्युनिटी बुस्टर गुळयो पंचांक कडच्यानूच लोकां मेरेन पावोवच्यो. वेगळी वेवस्था केल्यार खंय गुळयो बदलपाचो भंय. शिटकावणी दिता की फाल्यां सकाळी येदागताची कोणी ह्यो गुळयो घेवन कसल्यो जर तांणी बदलल्यो जे कोण दुसरे दिता, आनी ताची जबाबदारी ही सरकाराची आसतली. आनी सरकारान ते ह्या गोश्टीक लागून परत एकदां सरकाराचे हातूंत सरकारान हातूंत लक्ष घालचें आनी पंचायतीच्या माध्यम प्रत्येक पंचायतीचो जो पंच आसा ताका हें दिवचें आनी ताचे मार्फत घरा कडेन तें पावोवचें. मडकय होमगार्ड कोरोना पॉझिटिव्ह. मडकयचें कन्फर्मेशन जो होमगार्ड आसा ताजें कन्फर्मेशन म्हाका आयलां आनी ताका योग्य ती निगा ताज्या घरा जें रेशन नाशिल्लें किंवा इतर जाल्यार आमचो जे कार्यकर्ते आसा मडकय त्या कार्यकर्त्याच्या मार्फत आमी ते पावयल्लें आसा. तो होमगार्ड आसा म्हाज्या म्हायती प्रमाणे गेले 3 म्हयने ह्या होमगार्डाक पयशे पगार दिवना. तांणी जगपाचें कशें. मोती दोंगरार आनीक 2 कोरोना दुयेंती. सेरावली 1 कोरोना दुयेंती मेळ्ळो. तो बेताळ भाटी कामाक आशिल्लो. कोण दुयेंती तो थळाव्या लोकप्रतिनिधींकूच खबर ना. सरकाराचे वेवस्थेचेर प्रश्न. आमचे MLA बाबाशान जावं PIक जावं दुसरे डिपार्टमेंटाक फोन केलो तेन्ना ही बेतालबाती केस जालती व्हायरस पेशंट मेळटो खंयच वाड्यान तुलो तें नांव कितें अशें म्हणल्यार विचारल्यार ते म्हणपाक लागले आपल्याक कांयच खबर ना. रातचे सुमार 10:30 डॉक्टर मारता म्हाका तेजेर फोन त्या मनशाचो फोन आनी डिटेल धाडटा. फोन कोत्री हांवें तेगे फोन नंबराचेर फोन कोत्री म्हाका कळोन येयलें हो मनीस ESI हॉस्पिटलान एडमीट आहा. आमचे कडेन 4 अफेरेसीस मशीन आसा. गरज पडल्यार आतांय प्लाझ्मा खातीर वापरूं येता म्हूण IMA सांगता. स्टेम सेल रिमुवलाच्या टेक्निकांतल्यान म्हणजे बोन मॅरो जे ऑपरेशन ट्रान्सप्लांट असलें ते तुमी घेतलें. Can there be similar arrangement for this particular thing, especially that we are running out of time? Is there any other solution that we can look out for? नाही, आमच्याकडे ते अफरेसिस मशीन आहा न्ही, दॅट इज द सेम मशीन विच इज यूज फॉर प्लाझ्मा कलेक्शन. Okay. त्या मशीनाचेर कशें आहा तुका RBC सेपरेट करूंक जाय, WBC सेपरेट करूंक जाय, प्लेटलेट Okay. सेपरेट करूंक जाय किंवा तुका प्लाझ्मा सेपरेट जाय जाल्यार ते करूंक मेळटा. Okay. सो इफ आमी आमच्याकडे म्हाका दिसता सध्या एक 4 कितें आसा म्हणजे प्लाझ्माचे आमी हाडून दवरलेले पण अजून पर्यंत आमी ते वापरूंक ना कित्याक कोणाक Okay. कशें करचें पडूंक ना. आतां Okay. सपोज आतां सुद्दां जाय, आयज जाय कोणाक जाल्यार सुद्दां वी कॅन डू इट. इट्स नॉट अ प्रॉब्लेम. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. IITक विरोध करूंक म्हूण पत्रकार परिशद घेवंक आयिल्ल्या मेळावली 70च्या 4 पुलिसांनी मिडिया मुखारूच उखल्ले. सकाळीं उखल्ले. आदेसभर बसून दनपारां 3 सोडले. पत्रकार परिशदेक परमिशन घेवना म्हूण एक्शन. कितलोय दबाव वाडलो तरी आवाज काडटलेच म्हूण हो गट तेमाक पेटला. IITक खंय 10 लाख स्क्वेअर मेत्र जमीन घेतात. शेळ मेळावली IIT प्रकल्पाक विरोध करपाक गांवचे कांय लोकांनी गांवांतल्या जल्म्याच्या देवळांत पत्रकार परिशद दवरिल्ली. पत्रकार परिशद सारकी सुरू जावच्या आदींच पुलिसांनी येवन तांकां मिडिया मुखारूच कशें उखल्ले पळयात. एकशे 44 जमावबंदी लागू आसतना पत्रकार परिशदेक परमिशन घेवंक ना म्हूण एक्शन. मात हांगा पळयात तांकां उखलूंक गेल्ल्या पुलिसांचीच तोंडां एक्सपोज. एके वाटेन गोंयभर पुलिसांच्योच कोरोनाच्यो केशी वाडटात. हो वाळपयचो PI सागर एकोस्कार. PIचे तोंडाक न्ही खाडकेक मास्क. दुसऱ्या पुलिसाक जाल्यार मास्कूच ना. हातांत ग्लोव्ज ना. वेल्यान त्या भुरग्यांक बोचकुलाक धरून धरून ओडटात. कोविडाचे नेम पुलिसांक लागना.
हे 4 जाणांक सकाळीं धरून व्हेल्ले. आदेसभर बसून दनपारां सुमार 3 सोडले. कितलोय दबाव वाडलो तरी आवाज खंय बंद जावचो ना. आज आमी मिडिया कॉन्फरन्स घेवपाचें ठरयल्लें आशिल्लें जल्म्या देवस्थानान. आमी आमच्या पुलिसां कडेन उलोवन सुद्दां जालें. सकाळीं पुलीस आमकां मेळिल्ले, तांचे कडेन आमी उलयले सुद्दां आनी आमकां अशी मेसेज मेळ्ळी की 4च जाण बसूं शकतात, त्या येवजी आनी कोण रावंक शकचे ना थंय. ते आमी नियम बाळगिल्ले आनी फक्त 4 जाणांक बसयल्लो सोशल डिस्टन्सनान. आनी थंयसर इवन सॅनिटायझर बी सगळे आशिल्ले, मास्कां घातलेली. ही जी कॉन्फरन्स आमी ठरयली ती IIT मेगा प्रोजेक्ट जो आमच्या मेळावली गांवांत जावचो आशिल्लो ताका आमी विरुद्ध करता, ताका आमी ओपोज करता. कारण आमचे हांगसरले 10 लाख स्क्वेअर मिटर वचपाचें आसा आनी तेंचो हिडन अजेंडा आसा की ते 20 लाख स्क्वेअर मिटर घेवपाक सोदता. आतां तेंच्यांनी आमची दिशाभूल केल्ली आसा की ऑलरेडी सांगला 10 लाख घेतला म्हणून, पूण तेच्या फुडें ते 10 लाख आनी घेवपाचे आसा. आनी ते येवजी ते आनीक दिशाभूल करता की आमकां ते जॉब दितले आनी कितें करतले म्हणून. ते आमकां कांयच नाका. आनी आमी तांकां एक म्हटल्यार IIT खातीर 1 स्क्वेअर मिटर सुद्दां आमचो गांवचो दिवपाक सोदना. ह्याच्या आदी आमचे पंचायतीन बीन आमकां अजून पर्यंत कांयच कळोंक ना. आमचे गांवांतल्या देवस्थानान तांकां आनी गांवच्या लोकांनी ग्राम पंचायतीक जाल्ली, तितून फक्त 25 लोक आयिल्ले. थंयसर तांकां प्रश्न केल्लो की ह्यो IIT प्रोजेक्ट कितें आनी हेजो आमकां लाभ कितें आसा आनी कशें म्हटल्यार मेरिट्स आनी डिमेरिट्स कितें आसा ते विचारलेले. तेजो अजून पर्यंत रिस्पॉन्ड आमकां पंचायती थ्रू बी मेळूंक ना. तुमची दबाव हाडल्यार तुमी फाटीं सरतले बी? आमी केन्नाच फाटीं सरचे ना. आमी एक बाळगितले की जो कायदो लायला तितून आमी रावतले, कित्याक आमकां बी गव्हर्मेंटाक साथ दिवचोच पडटा. पूण आमी आमची चळवळ केन्नाच रावचे ना. चलना कितें काय म्हूण वाळपयच्या PIक विचारल्यार तो कॅमेराचेर तोंड उगडूंक तयार ना. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. अर्थीक गैरवेव्हारांच्या आरोपावेल्यान गांधी घराण्याच्या 3 ट्रस्टांची घर मंत्रालयान EDची खास टीम घालून चौकशी सुरू केल्या. राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट आनी इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्टाचे इन्कम टॅक्स आनी विदेशी देवाणघेण्यांचे कथीत गैरवेव्हारांची चौकशी. 2 ट्रस्टांची सुत्रां स्वता काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कडेन चौकशेच्या समन्वयाक आंतर मंत्रालयीन समिती नेमल्या. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. JMCत कार्डियक वार्ड सुरू. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन वार्ड उक्तो केलो. फाटले 1.5 वर्स ह्या वार्डाचें काम चलतालें. JMCचे बिल्डिंगेचो तेर्रास वापरी नासतना आशिल्लो थंय हो वार्ड केला. 20 खाटींचो वार्ड, बायला दादल्यांक वेगळो, तशेंच सेमिनार हॉल, दोतोर आनी नर्सिंग खासा रूम, कन्सल्टन्सीक दोतोरांक ऑफिसां केल्यांत. ही जी वेस्ट एरिया आशिल्ली, ओपन टेरीस आशिल्ले आनी कार्डियक पेशंट आशिल्ले, कार्डियक पेशंट आमकां तांकां बेड कॅपेसिटी नाशिल्ली, बेड आमकां आनी एडिशनल गरज आशिल्ली बेड्स, आनी म्हणूनच आमी ते केन्ना चालू केल्लें काम? हे जाले 1.5 वर्स जाले. पूण आयज आमचे कडेन आतां टोटली कितले 20 बेडीड आमी फेसिलिटी केल्ली आसा. आनी हेजो फायदो डेफिनेटली कार्डियक डिपार्टमेंटाक जातलो. कार्डियक डिपार्टमेंटाची कॅपेसिटी आनी तेंचे लोड इतले वाडल्या. आमचे डॉक्टर एकदम बरें काम करता, कित्याक गोंयांत आयज कार्डियोलॉजी म्हटल्यार फक्त गोवा मेडिकल कॉलेजाचे आमचे डॉक्टर गुरुप्रसाद आसूं, डॉक्टर मंजुनाथ आसूं, डॉक्टर मिशेल, डॉक्टर अमर आनी पंकजम आसूं, हे सगळे आमचे डॉक्टर जे आहा एकदम बरें काम. डॉक्टर शिरीश बोरकर, पण हे सगळ्यांचे विश्वास हांगा म्हणून आमकां फेसिलिटी वाडोवपाची गरज आसली. आनी आमी म्हणून आयज ते फंक्शन व्हडलें न करता आमी ओपन केलें, कित्याक लोकांक यूज करपाक संदी गावली, कित्याक हे एकदम म्हत्वाचें डिपार्टमेंट एंड हार्ट ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज. सरकारी यंत्रणेवेलो कोविड वेवस्थापनाचो ताण उणें करूंक IMA फुडें सरल्या. खाजगी दोतोर, वैजकी सेवा सामग्री पुरवणदारांचो आदार घेवन कोविड सेवा केंद्रांनी दुयेंतींची देखरेख दवरपाचो प्लान. सुरवातीक मडगांव, दिवचले कोविड सेंटरांनी लोकप्रतिनिधी, समाज वावुरप्यांक घेवन येवजण चालीक लावपाचो IMAचो सरकारा मुखार प्लान. थारायल्ल्या प्रमाण चल्लो जाल्यार बाकीच्या तालुक्यांनी. आम्ही विचारले कितके दोतोर आर रेडी टू अराउंड 80 डॉक्टर्स volunteer that we are ready provided. We don't have to go every day and meet the patient because then मागीर तुका 7 दीस घेतले 7 दीस तू क्वारंटाईन उरता. So for a private practitioner it may not be a feasible हे म्हणून.
So finally, we had one day meeting with the Edwin Bab. We went to ESI hospital. We met him, and ताणे आमकां सांगलें की why don't you give the government was good plan. So त्या प्लॅनाचेर आमी अशें ठरयलें की आमी एक प्लॅन दिवया where there is a PPP model. Like instead of health officer looking after those patients and personally तू वता दोतोर, त्यापेक्षा आमी ऑन कॉल किंवा व्हिडिओ कॉलाचेर किंवा अशें कॉलाचेर आमी त्या पेशंटा कडेन उलोवंक शकता. आनी तातूंत कशें आसा आमी सजेस्ट केली की एक कमिटी करची. गव्हर्नमेंटान ऑलरेडी तालुका वायज मिनिस्टर अपॉइंट केल्या. ताज्या अंडर लोकल हे म्हणजे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक कोविड सेंटर आसूंक जाय. सो मागीर झगडी ना म्हजो पेशंट हांगा आहा, म्हजो पेशंट थंय आहा, आमी हांगा घालचे ना, आमी हांगा घेवचे ना, आमी ताका हांगा घेवचे ना, हे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक शकता. आनी त्या प्रत्येक हातून एक कमिटी आसतली विच इज वयर आसतलो मिनिस्टर, बिकॉज ताणें ऑलरेडी तांकां दिल्ले आसा की हे बाबा तुजे आसा म्हणून ते कोण ते हे तालुका तुवें पळोवपाचें म्हणून. ताज्या अंडर तो लोकल MLA येतलो. मागीर डेप्युटी कलेक्टर येतलो, बिकॉज द लॉजिस्टिक्स हॅज टू बी लुक्ड आफ्टर बाय डेप्युटी कलेक्टर ऑर मामलेदार ऑर कोण थंयचो लोकल आसा तो. हेल्थ ऑफिसर आमकां जाय कित्याक थोडी मेडिसीन दिवची पडटली किंवा एम्ब्युलन्स फाल्यां जाय पडली, डेडिकेटेड एम्ब्युलन्स जाय पडली जाल्यार ती शिफ्ट करपाक तिची हेल्प जाय पडटली. मागीर आमी IMA कॅन डू दीस कॉल्स ऑल द पेशंटांक सकाळी आमी कॉल करूं शकता. वी कॅन डिवायड 10 पेशंट्स पर डॉक्टर. 10 पेशंट एका दोतोराक दिवन ते तांचे कडेन पर्सनली अशें हांव तुजे कडेन कसो उलयता तशें आमी झुमार उलोवंक शकता, ऑर वी कॅन टॉक ऑन द व्हिडिओ कॉल. सो ते तांकां एक कॉन्फिडन्स येवंक जाय. आनी तो सपोज म्हज्याच गांवाचो पेशंट आसा जाल्यार आय वील गिव यू मोर कॉन्फिडन्स टू हिम रादर दॅन समबडी एल्स टॉकिंग. सो आमी अशें ठरयलें की आमी द लोकल डॉक्टर्स ऑफ IMA कॅन हेल्प इन गिविंग बूस्ट टू द त्या पेशंटांक. एट द सेम टायम जी एडविनान आमकां सुचयलें की कोविड जातूनसून भायर आयल्या आनी ते बरे जाल्ले आसा पेशंट, दे कॅन एक्ट एज अ कोविड एंजल्स. म्हणजे ते कोविड एंजल्स म्हणून तांकां नांव दिलां आमी. सो दे कॅन कशें तांकां PPE सुद्दां घालपाची गरज ना. इफ तांची जर एंटीबॉडी लेवल जर बरी वाडिल्ली आसा, वी कॅन टेस्ट एंड सी बिफोर वी एम्प्लॉय देम एंड ऑल अशें की ते कॅन गो पर्सनली आनी तांणी सुद्दां तांचे कडेन उलयत जाल्यार तांकां आनी कॉन्फिडन्स तांचे वाडूंक शकता. दाबोळे नव्याच बांदिल्ल्या ग्रेड सेपरेटरा वेले रेलिंग अर्दे मोडून हुमकळटा. पडल्यार सकयल्या रस्त्यार मोठे अपकीर्त घडूं येता म्हूण हुस्को. ग्रेड सेपरेटराचेर हालींच एका मालाच्या ट्रकान धपको दिल्ल्यान रेलिंगाक मार बसलो. ते हुमकळटा ते हायवे ऑथॉरिटींक दिसना. एक्टिविस्टांनी बोवाळ केल्या उपरांत आतां खंय ट्रकवाल्याचेर कागाळ करून ताचे कडल्यान वसुली करतले. दाबोळचो हो ग्रेड सेपरेटर येरादारीच्या वेवस्थेक म्हूण उबारला खरो, मात सध्या थंय भलतोच धोको उप्रासला. एक्सिडेंटा उपरांत डॅमेज जाल्ले हे रेलिंग पळयात, हवेत हुमकळटा. वेल्यान पडत जाल्यार सरळ सकयल्या रस्त्यार यो वच करतल्याक कोणाचो तरी जीव वचपाचो. वेळ बरो तो मेरेन बरें. एक्टिविस्ट आनी थळावे आतां बोवाळ घालून हायवे ऑथॉरिटीक जागे करतात. वयर हांगासर एक टिप्पर ट्रक जे कॉन्क्रीटचे ब्लॉक्स करून वयता तो हांगा परतो पडलो. बरो जालो की बाबा तो हांगाच पडोन, समज तो वयल्यान सकयल गेल्लो जाल्यार जे सकयल्यान गाडयो वयता तांचो जीव वयता आसलेलो. आतां तो कसो पडलो तो देवाकूच खबर आनी ताका खबर. हांगासर थोडे लोक इतके स्पिडीन येता की तो त्या ट्रॅकाचेर आसता पळय तो सोमतो दुसऱ्या ट्रॅकार पावता. स्पीड लिमीट आसा थंय 20 स्पीड म्हणून, तरी हांगासर लोक इतल्या फास्ट येता ते बाबा तांकांय डेंजर आनी जे कोण सकयल्यान वयता आजूबाजूका तांकांय डेंजर. आतां पयर एक्सिडेंट जालो हांगासर सायडीक क्लियर केली, पूण हे जे पायप सायडीकचे रेलिंग तुमी हांगासर पळयता ते आख्खे तुटलेले आहा. ते बाबा सकयल पडत जाल्यार तेजोय जीव वयतलो. सो हांगासर जी ऑथॉरिटी येवन जी चॅक केला ती अर्दी कोटी कामां करून गेल्लेली आसा. आनी दुसरें म्हटल्यार हांगा दोनाय हेवटेन CCTV घालपाक जाय. जे कोण रॅश आनी नेग्लिजन्स ड्रायव्हिंग करता तो कॅप्चर जातलो, त्यानंतर तुमकां ताका धरपाक मेळटलें. एक्सिडेंट करून रेलिंग डॅमेज करपी ट्रकवाल्याचेर कारवाय जातली म्हूण NHAIचो प्रकल्प संचालक सांगता. So what about the railing that is half to fall? Railing, I mean, we have already informed the party party, we don't know who is the party, but based on reports what we have received, we already complained, but police has to initiate the action. Police has to inform the party and they have to direct the party to meet his office for further course of action. प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक. दाबोळे बोगमोळच्या लोकांनी लायटीची देमायज बिलां भरचे ना म्हूण थारायलां. थळावे ईक मेळे. ई सांगता बिलां खंय सारकी आसात. तातूंत कांय गेस्ट हाऊस वाले आसात. तांकां खंय सगळे बंद आसतना 15,000चे बील. मडगांवां रिटेल मार्केट सकाळीं 7 ते दनपारां 2 मेरेनूच उक्तें.
सोपटेचो पारशां, सुदिनाचो कवळ्यां, रोपां वांटून वनमहोत्सव गोंयभरच्यो खबरो. एक तर कोविड-19 पॅन्डेमीक चालू आहा, सगळे घरान बसून आहा. एक तर इन्कम ना कोणाकाय. सो हे इतले चालू आसतना हे पाटी बोकमाळे प्रत्येक घरात बिलां 3 टायम्स मोर येयल्या. 3 टायम्स न्हू तेज्यान चड बिलां येयल्या. सो आनी हेही कंप्लेंट घेवन आमी हांगा येयल्ले. हेही सांगता आमकां ती बिलां भरूकूच पडटली. आनी तो सांगता आमकां ना जाल्यार तुमी एक कंप्लेंट करा म्हणटा, मिटर फॉल्टीचो कंप्लेंट करा म्हणटा. 1 मिटर फॉल्टी आसूं शकता, 2 आसूं शकता, प्रत्येक जाणाचो मिटर फॉल्टी आसूं शकना. सो आमची एक रिक्वेस्ट आहा गव्हर्मेंटा कडेन, सगळेच जाण बेकार आहा, कोणूच काम धंदो कांयच ना. सो ही आमकां एक रिलीफ दिवपाचें हेजेर, नाल्यार हेजेर कितें तरी सुटावो करपाचो. आमी तर सद्या तर आमी बील फारीक करपाक रेडी ना. सगळे बोकमाळकार मेळोन एक सगळ्यांक लेटर करतले, सगळे डिपार्टमेंटाक लेटर, मिनिस्टराक लेटर करतले आनी तेंच्यान हेजेर कितें तरी सुटावो काडूंक जाय. म्हजें बील येयलें तें गेस्ट हावसाचें येयलां 15,000. म्हाका सदमो येना आतां कोण आसपा जाय न्हू गेस्ट हावसान, कोण ना जाल्यार केसीस इतली बी जाताले. आतां म्हाका घराचें येतालें 255. 3 म्हयन्याचे कॅल्क्युलेट केले जाल्यार ते म्हाका दिसता 400 रुपया देखून धरले जाल्यार ते 6,000 येत. ते हे येत कितें ते 800 रुपया बी येत. हिंग येयलो 6,000. हें कितको फारीक करपाचें? आमी कांय खंय कामां वचना, कांय ना घरा कडेन आसता पुजो. ते कशें फारीक करपाचें कांय कळना. दिसना सगळ्यांचे अशें मिटर फॉल्टी जावपा ना, बिलां ती सगळीं सारकीं आसा. कित्याक जावपाक शकता लोक घरान आसलो कडेन चड लायट युटिलिटी युजार केला, ताका कडेन युनीक कन्जम्पशन मातशें वाडलं जावंक शकता. आतां हॉटेलाचें तें बंद आहा म्हणटा इतले दीस, तेचे इतले आतां हॉटेलाचेर ते चॅक करपाक ते कंप्लेन करून दी न्हू, आमी चॅक करूं शकता म्हणून सांगलां हांवें. मिटर टेस्टिंगाक धाडपाक शकता, वो पॅरलल मिटर घालूंक शकता. आमी आमचे हेणे बंद दवरलेले सगळ्यांक बऱ्याक पडटा. आनी लोकांनी खूब एप्रिशिएट केले की आमी ओन स्टेप घेवन अशें बंद केलें, लोकां पासत स्टेप घेयल म्हणून. आनी बरें लोकांकूय बी वालोर आनी आमकांय लोकांक जायत वालोर दिलो की आमी ओन स्टेप घेवन अशें करून बंद केलें म्हणून. आतां कितें कोत्ताय चड खंयच्या मुखार वाडत आहा तरी ताका लागून आनी एक 8 दीस आमी एक्सटेंड कोत्ता म्हणून सांगलेलें. ताका लागून आयज परत सांगता आनी एक्सटेंड कोत्ताय 8 दीस. ती सेम टायमींग आसतलो, सकाळीं 7 ते 2 वरां देखून. मागीर मार्केट बंद आसतलो, कित्याक लोकां मागीर येवन सांजचे पत्ते वचों नाका, येवपा नाका. आनी सगळ्यांनी लोकां कडेन मागता की सगळ्यांनी मास्क मेन वापरचें. ह्या वर्सा जी झाडां आमी प्रत्येक लोकांक वाडटले, ती ह्या वर्सा टिचरांक आनी पालक शिक्षक संघ आनी मॅनेजमेंट अशें आमच्या वाठाराची कितली स्कुलां येता कवळ पंचायतीची, त्या वाठाराक आमी ही झाडां वाटुया म्हणून. हेजे फाटलो हेतू की टिचर जो आसा, जशें बाळाबाईन म्हटलें की टिचराक हे झाडां विशीं सगळें खबर आसा. हेजो फाटलो हेतू म्हणजे टिचरांक ही झाडां दिवची आनी ती झाडां टिचर जो आसा तो योग्य जाग्यार ती लायतलो. 400 ते 500 झाडां आमी कोणा दिता हें आमकां खबर ना, कारण हांव 5 झाडां वितरीत करता आनी मागीर सगळीं पंचायतीचे जे पंच आनी सरपंच आसा ते बाकीची गोश्टी पळयता आनी ती झाड खंय पावना, कितले वयर पावना हें सुद्दां आमी पळयता. आनी ह्या खातीर अंदू एक नवी जबाबदारी घेवन पयलीं आमी हायर सेकंडरी आनी स्कूलचे टिचर आसा आनी जो आमचे लोक इश्कोलो चलयता त्यो कमिटी आसा, परत पालक शिक्षक संघटना आसा आनी तांचे प्रत्येक स्टुडंट म्हणजे हायर सेकंडरीचे प्रत्येक स्टुडंटाचो जो पालक आसा ताका आमी एक झाड रोवन दिवपाचें ठरयलां. अंदू पयलीं सुरवात आमी हायर सेकंडरी वयल्यान करतले. आनी सरान एक बरो कार्यक्रम हांगा केल्लो आसा. मोर देन 300 झाडां जी आसा ती आमच्या डिपार्टमेंटान तांकां दिल्ली आसा. तेंच्यांनी ती डिफरंट पंचायत क्षेत्रांत जे आपल्या वतीन तांकां दिल्ली आसा. आनी खरोखरच एक आनंद जाता की जी झाडां आमी दिल्ली आहा डिपार्टमेंटान ती खरोखरच हांगा लायल्ली गेली आसा. आनी आयचो कार्यक्रम एक खूब इम्पॉर्टंट आहा. सगळ्यांक सरान सांगलेलें आसा ऑलरेडी की निसर्गांत झाडाचें कितलें व्हडलें म्हत्व आसा. झाडां पासून जे मॅडिसिनल गोंयचे महान कवी पद्मश्री बाळकृष्ण भगवंत बोरकार उर्फ बाकीबाबाची आज पुण्यतिथ. सैम आनी मोग हे 2 घटक बाकीबाबाच्या कवितेचे साहित्याचे केंद्रबिंदू. माझ्या गोव्याच्या भुमीत पायजणां अश्यो कितल्योश्योच आजूय लोकांच्या ओठार आशिल्ल्यो तांच्यो कविता. बाकीबाबाच्याच कंठांतल्यान तांची पायजणां. ज्यावेळी त्याची प्रेयसी पायात पैंजण बांधून खाडीच्या काठी चंद्र उगवण्याच्या वेळी
आणि त्या वडाच्या झाडाखाली लगडलेलं आहे सगळं, अशा ठिकाणी ती आलेली असते. आणि त्या आठवणीबरोबर तिची पैंजणं वाजू लागतात आणि आपण तरुण झाल्यासारखं त्याला वाटतं, ही ती कल्पना आहे. त्या दिसा वडाकडेन, त्या दिसा वडाकडेन गडद तिनसना मंद मंद वाजत आयली तुझी गो पायजणा, तुझी गो पायजणा. मौन पडले सगळ्या राना, शिरशिरून थांबली पाना, शिरशिरून थांबली पाना. कवळी जाग आयली तणा, मी गावता. कवळी जाग आयली तणा, झमता झमतना मंद मंद वाजत आयली तुझी गो पायजणा. पैसुल्यान वाजली घाट, दाटलो न्हंयचो कंठ काठ. नाही मी काढी. दाटलो न्हंयचो कंठ काठ, सावळ्यांनी घमघमाट. सुटलो त्या खिणा मंद मंद वाजत आयली तुझी गो पायजणा, तुझी गो पायजणा. कांसोलानी भोवती भोंवर, आंगार दाट फुलता चावर. पट्टी केन्ना सपना तीच घट्टी जागरणा, मंद मंद वाजत आयली तुझी गो पायजणा, तुझी गो पायजणा. खबरांगा चोपता ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटा. फॉलो प्रुडंट. स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावत प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.